वाडीक जातो प्रॉपर कुठे प्रॉपर सावंतवाडीचे पुढे लायसन आयज जो कोरोनाचो जो संकट येयल्लो दुसरी वेव जी येयल्ली आहा तेतूंत पेडण्यात भयंकर असो ग्रासून उडयल्ले आसात लोक आयज त्रासान आसात पेडण्याचे स्पेशली जर आयज आमचे हे प्रोजेक्ट येतात किंवा आमचे बॉर्डर्स आसात हे पेडण्यान हेंचे भयंकर प्रमाणान कामां चालू आसात मागीर ते आमचे आयुष हॉस्पिटलाचे जावं मोपा एअरपोर्टाचे जावं तेतून करून हायवेचे कामां चालू आसात मागीर ते हायवे वयल्यान येवप वचप चालू आसा हेच ताका लागून भायल्या स्टेटींतले लोक म्हणत भितर भायर येवप वचप हेचे प्रमाण चड आसा पेडण्यान आनी ताका लागून हो कोरोनाचो ट्रान्समिशन जो आसा तेचो रेट हाय आसा आनी हो कंट्रोल करपा खातीर म्हाका सद्या तरी आमकां खंयच दिसना की सरकार कितें तरी करता आसा काय म्हणून सो सरकाराक आमी अपील करता की सरकारान ताबडतोब हेचेर कितें तरी उपाय करचो शक्यतो ते गेटी आसात ते तेंच्यांनी थंय बंद करच्यो किंवा गेटींसून जो कोण भितर येता तेंचे खंय तरी टेस्ट तरी एटलिस्ट जावपाक जाय हांगा येतूक्षणी ट्रान्समीट जालो नंबर वाडलो काय मागीर सगळ्या लोकांक घेवन नाचसर ते गेटी वयल्यान भितर येता किंवा भायर वयता खंयच जर तें स्क्रुटिनायज जालें जाल्यार तितलो सरकाराचोय ताण कमी जातलो आनी लोकय बिंदास मातशे वावरूं शकतात आयज भिवन लोक दीस काडटात बाजारान वचपाक भंय दिसपाक लागला अशे तरेची परिस्थिती आसा आनी खंयच कसले सरकार कसले प्रिकॉशन घेतना आयज दिश्टी पडना पण आमची मागणी आसा परत एक फावट की हेज्या प्रकल्पाचेर लोक येतात किंवा ह्या कामा संदर्भात म्हणत किंवा आमच्या गोंय स्टेटीन भितर एंट्री करतात आनी भायर वचपाचे दोन जे गेटी आसात आरोंडा गेट आसूनी किंवा पत्रादेवी गेट आसूनी ह्या गेटींचेर सरकारान स्ट्रिक्ट चॅकींग करपाक जाय ते चॅक करूनच लोकांक भितर घेवचे नाजाल्यार आयज आमी पेडणेकार आयज खंय खरेंच आनीकूय आसा तेच्या परस त्रासान पडटले आनी मागीर हाता भायर परिस्थिती पावतली आतांच ऑलरेडी बेड मेळना ऑक्सिजन मेळना मेडिकेशन सारकें ना अशी परिस्थिती जाल्ली आहा कितलेशेच लोक घरान दीस काडटात अजुनूय टेस्टाक वचोंक भियेतात सो ही परिस्थिती लोकांक कॉन्फिडन्स बूस्ट करतलो जर सरकारान आपले खंय तरी फास्ट रिएक्शन दाखोवपाची गरज आसा आमी परत एक फावट मागता तेंच्यांनी हेतून ताबडतोब कितें तरी निर्णय करचो आनी ते टेस्टिंग स्टार्ट करचें म्हणून गोंयाचेर इला देशाचेर इला आमची जे पेडणे जो भाग आसा तो महाराष्ट्राक खूब जवळ आसा ते एक आरोंदा पूल ती गेट आसा नैबाग गेट आसा पत्रादेवी मोठी नॅशनल हायवेची गेट आसा ह्या गेटीचेर सरकारान कडोकट तपासणी पेशंटाची करपाची सरकार आश्वासनां दिता सांगता पण त्या पद्दतीन थंय गेटीचेर चॅक केले जायना ते तांकां कितें तरी ते आमिशा दाखोवन परत आमच्या गोंयांत पॉझिटिव्ह पेशंट सोडटा ह्या फावटी लॉकडावन जाल्ले पण सरकारान तेचेर अशाच पद्दतीचे गोष्टी केल्ले पण काटेकोरपणान नियम पाळले ना पण हे टायमाक पाळचे कित्याक जो पेडणे महाल आसा तो निगडीक महाराष्ट्राच्या जवळ आसा आणि महाराष्ट्रान भरपूर पेशंट वाडलेले आसा आणि जो आमचो गोंयचो सरकार जो आमचो प्रमोद सावंत जो चलयता ताणें हेचेर बऱ्यापैकी निर्बंध घालून पेडणेकारांक गोंयांत सेफ्टी दवरच्या खातीर एक 15 दिसाची साखळी कट करच्या खातीर पूर्णता कडेकट लॉकडावन करपाची आयज गोंयांत खरी गरज आसा ना एकंदर आता मदीं पळयल्यात आमी की प्रमोद सावंत हांणी केरी जे चेकपोस्ट आसा थंय वचून पाहणी केल्या आनी थंयसर बंदोबस्त करपाक लायल्या हांगा तुमच्या पेडण्यान उपमुख्यमंत्री आसा तो कितें करता अशें तुमकां दिसता कितें ना उपमुख्यमंत्री खरो तर तो पेडण्यात जो आमदार ताका 20 वर्सां लोकांनी निवडून दिला पण तो रावता मडगांव पेडणेकाराचे ताका दूख काय खबर ना आणि तो कोरोनाकूच भियन रावता ताका फक्त पेडणेकाराचे काय पडले ना स्वताक कोरोना जावचो न्हू म्हणून तो मडगांवार रावता एक प्रमोद सावंतान थंय विचारपूस करपाक गेल्लो काय कसल्या प्रोग्रामाक गेल्लो केरये ते आमकां खबर ना पण ते तिनूय गेटी आहा पळय ते मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचो ही आमची मागणी आसा